वास्को वाठारांत वाडिल्ले डेंग्यूचे साथीचेर वास्को अर्बन भलायकी केंद्रान जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडली. मुरगांव पालिका संकुलात जाल्ले ह्या बसकेक शारांतले बिल्डरूय वांटेकार जाल्ले. वास्को उदकाचो उणाव आशिल्ल्यान लोक उदक सांठोवन दवरतात, हाका लागून जळारां वाडटात आनी डेंग्यू पातळटा अशें दोतोरांनी सांगलें. लोकांक एक हांव ह्याच निमित्यान मॅसेज दिवंक सोदतां की डेंग्यू कंट्रोल हो जसो हेल्थ सर्विसीसाचो आनी म्युन्सिपालिटीचो सिवीक बॉडींची जबाबदारी आसा तशीच सगळ्या लोकांचीय जबाबदारी आसा. वास्कोन प्रॉब्लेम जाता मॉस्किटो ब्रिडींगाचो वॉटर स्टोरेजाक लागून. वॉटर शॉर्टेज आसा वास्कोन, ताका लागून लोकांक उदक स्टोर करून दवरचेंच पडटा. ताका कांय पर्याय ना, फक्त एकूच केअर घेवपाची की उदक 7 दिसां वयर स्टोर जावंक जायना. जें उदक तुमी बॅरलांनी स्टोर करता तें बॅरलांचें तोंड मातशें कपडो बी बांदून बंद दवरा, सो दॅट मॉस्किटोज कांट एंटर अँड ले एग्स, सो ब्रिडींग वील बी कंट्रोल्ड. दीस हॅज टू बी डन एट द हावस टू हावस लेवल. दुसरी गोश्ट, घरान खंयच ब्रिडींग जावंक दिवंक जायना. फ्लावर पॉट्स आसता तांच्या पोंदाचेर डिश दवरता, त्या डिशान उदक एक्युमुलेट जाता आनी तातूंत सामकें हमखास मॉस्किटो ब्रिडींग जाता. हाचेर मातशें लक्ष दवरा. म्युन्सिपालिटीन फुडाकार घेवन ही मिटींग ऑर्गनायज केल्ली. बिल्डरांक आनी बाकीचे जे स्टेक होल्डर आसा, हेल्थ सर्विसीस आसा आनी म्युन्सिपालिटी आसा, हांचे खातीर मिटींग ऑर्गनायज केल्ली टू क्रिएट अवेरनेस अबाउट द डेंग्यू सिच्युएशन इन वास्को. वास्कोन जें डेंग्यू सिच्युएशन आसा तें कशें कंट्रोलान हाडचें हाचे बद्दल डिस्कशन करपा खातीर ही मिटींग म्युन्सिपालिटीन ऑर्गनायज केल्ली. Today we had launch of Ayushman Bhava program and त्या खातीर we had a meeting with the builders and contractors here in the municipality building of Vasco, and then being a nodal officer for tuberculosis program, I gave them a small orientation talk on what is tuberculosis and what the program is all about, because we are planning to eradicate TB from India by the year 2025, and this program is directly monitored by our PM's office. So we have intensified this program to detect more and more number of cases, treat them and follow up with them, also screen all the people who may have TB infections and treat them, so that we are able to achieve our goal of eliminating TB by 2025.